आज माशेलांतल्या देवकी कृष्ण देवळाच्या वाठारांत माशेलांतलो फामाद चिखलकालो जालो। भुरग्यां वांगडा जाणट्या नेण्ट्यांनी चिखलकाल्याचो घोस्त काडलो। दर वर्साप्रमाण आषाढी एकादशी दुसरे दिसा जावपी माशेलांतलो फामाद चिखलकालो अंदूय देवकी कृष्णाच्या वाठारांत व्हडा उमेदीन मनयलो। मातये कडेन नातें सांगपी ह्या आनंद उत्सवात माशेलांतल्याच न्हय जाल्यार गोंयभरच्या हजारांनी भक्तांनी वांटो घेतलो। देवकी कृष्णाचो आशिर्वाद घेवन आंगाक तेल लावन चिखलात उडी मारून लोकांनी वेगवेगळे खेळ खेळत चिखलकाल्याचो घोस्त काडलो। पळयात काय मनभुलोवणे खीण। वार्षिक हांगा उत्सव जाता। आषाढी एकादश जाता, दुसरे द्वादशीचा जाता। हाचो इतिहास आसा। 450 वर्सां पयलीं जेन्ना हांगा देवळां सगळीं स्थलांतरीत जालीं तेन्नाच्यान हो कालो हांगासर सुरू जाला आनी हेका मड फेस्टिवलूय म्हणटात। हातूंत कितें जाता, आमी कृष्ण जे पळय बाळपणान आपले सवंगड्यांक घेवन जो पळय खेळ खेळटालो ते सगळे पारंपारीक खेळ आमी खेळटा हांगासर। आमी कृष्णाचे सवंगडी अशें समजून कृष्ण आमच्या बरोबर आज हांगासर येता आनी खेळटा सगळे बरोबर। हांगा एक म्हणजे सगळे बाळ गोपाळ, हांगा एज लिमीट बी कांय ना। जाणटे 80-85 वर्सांचे ते ल्हान 1-1.5 वर्साचो भुरगो सुद्दां हांगा येवन ह्या चिखलान खेळटा आनी प्रत्येकाची एक भावार्थ आसता। हांगा खूब जाण देवाक भुरग्यांक हे बाळ गोपाळांक हांगासर मिठाई वाडटा। ताच्या फाटल्यान तांची एक हे आसता, तांची कितें इच्छा आसा ती देव पूर्ण करची आनी बाळ गोपाळाचेर तो आपूण तोंड गोड करतलो। त्या प्रमाणे दुसऱ्या वर्सा हांगा लोक मुद्दाम येतात, तशेंच कोण आवडून येतात की आपल्याला जर भुरगे नासत हांगा भुरग्यांक देवा दीत
फुडल्या वर्सा तुज्या चिखलकाल्याक आपूण येवन हांगा ताका चिखलान लोळयता म्हणून आनी अशें दीस कशें जावन फुडल्या वर्सा येवन हांगा आपल्या भुरग्यांक चिखलान लोळयता. हे सगळे खेळ जे आसा पळय ते पारंपारीक आसा. नाविन्य काय हाडूंक ना भितर. पयलीं सावन खेळटाले ओरिजिनल चक्रा त्यो बेबक्यो तो धनगर हे सगळे खेळ पारंपारीक आसा. गोवा 365 खातीर माशेलांतल्यान कृष्णा नायक.